कठीण उतरां आनी आमसोरी फायसालां तावन पयस रावा. ताच्या बदलाक मोवाळायेन, मानान आनी घनान एकामेकाचो आनी प्रत्येक तरान दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करूंक पेसाडा. ह्या वर्साच्या प्राचीत काळाक आमचो पापा लियो आमकां हो एक उलो दिता. कठीण आनी आमसोरी फैसलां थावन पयस रावा. आमचो पाप साहेब कित्याक आमकां असलो उलो दिता? कित्याक तो आमकां अशें सांगता? प्राचीत काळ मोगाच्या न्हू, एक जिनी बदलचो काळ. जिवीत नितळ कर्ण पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू क्रिस्ताच्या इश्टागतेंत क्रिस्ती माऊल्या आपणावन जियोवचो एक काळ. तर कठीण उतरां आनी आमसोरी फायसालां असल्या क्रिस्ती माऊल्यां तावन आमकां मस्तू पयस दवरतात. गुंडायेन पळोवंक गेल्यार कठीण उतरां उलोवचे मनीस अंतरीक रितींनी घायल्ले वा फासाळिल्ले मनीस. ताच्या अंतरीक जिविताचे घाई अजून थांबोवंक नात. त्या खातीर ताचे अंतरीक दूख कठीण उतरांनी तो प्रसार करता. एक मनीस आपल्या काळजाच्या गुंडाये थावन उलयतना ताच्या काळजांत कितें आसा गी तें सगळें सांगता. कठीण उतरां उलोवचो मनीस तितलेंत करता. ताणें संवसार पळोवची रीत वांकडी आनी त्या दिश्टीन तो पळयतना सगळें ताका वायट दिसता देखून आपल्या भितरली दूख कठीण उतरांनी तो उसारता. त्याच घडये अंतरीक घायल्लो मनीस भोव स्वार्थी. ताका सगळें आपणाचेंच सारकें म्हूण दिसता. कित्याक आपणाकच रक्षण दिवंक तो पळयता आनी त्या खातीर हेरांनी कितें केल्यारय आमसोरी फैसलां दिवन ताणें करचें सगळें सूख म्हणून संवसाराक दाखोवंक तो प्रयत्न करता. पूण नीज सांगाचें तर भलायकी श्रुत सुद्दां घेवचें आसा ह्या मनशान, संवसारांतल्या मनशांनी न्हय. केन्ना आमी ह्या दोन सवयांत हांव मेकळें जाता. देवाच्या ससायेन आमचीच पेखवणी मागोवन घेता आनी आमी नवी रचना जाता. त्या खातीर हेरांक मान दिवन चलचें, माया मोगान मोवाळायेन उलोवचें, नम्रतायेन शांती समाधानेन चलचें अति गरजेचें. कित्याक हे दैवीक शेगून आमच्या अंतरीक गायांक भलायकेचे मुलाम जातात आनी अंतरीक गायी गूण जावंक आमकां मजत करतात. तर ह्या करेस्मांत आमचीं उतरां जावं दीत मोगाळ माया मोगाचीं, हेरांक मान आनी तांचें घन उखंदचीं, हेरांक आसा तशें स्विकार करूंक शिकया. शांतीन बरवशान प्राचीत काळार एक नवी दंडवणी आमची करया. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं.